Government has to settle it. This is going on for such a long time and I am been always vocal. हांव आतां उग्गी रावला कित्याक आमी सांगला आमच्याच सरकाराक की हो सॉल्व जावपाक जाय आनी हो सॉल्व जातलो हे म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर अपेक्षा कित्याक हो चीफ मिनिस्टर नासलो तेन्ना हो स्पीकर आसलो जेन्ना हे प्रॉब्लम स्टार्ट जाला पळय तेन्ना ही वॉज ऑनरेबल स्पीकर एट दॅट पर्टिक्युलर टायम आनी तेजे कडेन आमी ही मागणी येयल्ली त्या टायमार की तुय आदल्या चीफ मिनिस्टराक सांग म्हणून की ह्या हितून हें सोल्युशन येवचें ना आनी आयज पासून हें सोल्युशन येवंक ना सोल्युशन जें येवपाक जाय तें आमी तेंकां सांगलेलें आहा मिटींग जावन डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट आहलो मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट आनी CM तिगांयकूय सांगलेलें आहा सोल्युशन कशें हाडपाक जाय पळय आनी म्हाका दिसता हेजेर सोल्युशन जाता तितलें बेगीन येता तितलें बरें लास्ट मिनटाक येवंक पारना इलेक्शनाच्या दाराचेर कंट्री कोर्टान वचप आनी मागीर स्टे हाडप तशें जावंक जायना आतां कितें आहा तें करपाक जाय Dissociating Goa miles from this, is it a real solution? See, it is not like that. There is a way out. पहिले सद्याक 2 डिपार्टमेंट जे भितर घुसपल्ले आहा ताचो एक डिपार्टमेंट करपाक जाय दिस इज द मॅटर ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट एंड नॉट ट्युरिजम डिपार्टमेंट ट्युरिजमान बॅकडोर एंट्री केल्ली आहा हितून ते बंद जावपाक जाय आनी एक डिपार्टमेंटान हँडल करप हो इश्यू तेजेर सोल्युशन येतलें So do you think that some people from government wants to use this issue for their political gain? सी हेचेर पॉलिटिकल गेन करूंक पारना आमी आमचे लोकल यूथ जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनसान आहा जे आपले ताकतीचेर ते उबे रावल्ले आहा तेंकां आमी सपोर्ट करपाक जाय हितून काँग्रेस BJP आनी कोण ते आप पार्टी हे ते सगळे ते मिक्स करप ना सोल्युशन हाडपाक जाय सोल्युशन जितले बेगीन येता तितले आमच्या भुरग्यांक फायदो आहा कित्याक आयज जे प्रॉब्लम हिंगा आमी फेस करता हॉटेलांनी हॉटेलाच्या प्रास जे आहा या मेन टॅक्सी स्टँडाचेर जे प्रॉब्लम फेस करता ते आमीच जाणा सर ते टॅक्सीवाल्यांक ते हे घालपाचें मिटर घालपाचें दे आर एग्रींग टू दॅट हॅज इज अ पार्ट ऑफ द हायकोर्ट ऑर्डर सो तेजेर आमी म्हाका दिसता जितके ना उलयता तितले बरें हायकोर्टान डिसिजन दिल्लें आहा आपलें गव्हर्मेंटान ते ओबे करपाक जाय आनी 100% तेजेर सबसिडी मेळपाक जाय आनी जी रेट तेंकां आयज मेवता ते मिटराचेर मेळपाक जाय इतलें तेंचेर इनजस्टीस जावंक जायना टॅक्सीवाल्यांमध्ये एक रोस आसा की मायकल लोगन आमकां फटयले कांयच आमचे जे प्रश्न आसा ते फुडें व्हरूंक ना आमी तांकां म्हाका दिसता जे कोण आमचे विरोधान आहा ते उलयता ते हो इश्यू सरकारा कडेन पावोवपाक लेटरां बरोवपाक आनी फुडें व्हरपाक एकूय कोणेच काम करूंक ना तुमी तेंकां विचारा जी कमिटी आहा तेंकां विचारा जे आमचे ऑपोजीट आहा ते उलयतले सध्याच्या परिस्थितीत तुमची भूमिका किती रिगार्डिंग वी आर टोटली विथ देम कोणूय आसूं ते जो स्थानीक टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हर आहा तेंच्या वांगडा आमी आहा कित्याक हें सोल्युशन हेजेर येवपाक जाय तेंचे मदेगात झगडी जाता हे आमी मियर स्पेक्टेटर म्हणून रावन पळोवंक पारना म्हणजे सायडीक राव आनी तूं पळय आनी हांस ही फकाणां जाल्ली आहा जे कोण छातयेर हात मारता आनी सांगता आपणें हाडल्या म्हणून तेंकां खबर ना हे कितें प्रॉब्लम आहा पळय हे प्रॉब्लम एवरी सेकंडी झगडी जाता पुलीस स्टेशनार वचून FIR जाता आनी कोणाचेर FIR जाता आमचे स्थानीक ओनरांचेर टॅक्सी ओनराचेर आनी ड्रायव्हरांचेर दीस इज टोटल इनजस्टीस टू देम एंड आय फुल्ली एग्री एंड आय सपोर्ट देम फॉर दीस आमी पार्टीच्या अध्यक्षाकूय सांगला तेणेंय सांगला हेचेर जाता तितले बेगीन हेचेर सोल्युशन हाडचें सो आमचो इश्यू पयलो खूंय आहा की 2 डिपार्टमेंट जे डील करता ते एक डिपार्टमेंटान डील करप So it should be with the transport. Yeah, only transport department has to handle it. Then it will go smoothly. Then whatever issues are there will be settled. तर टॅक्सीवाल्यांची एकूच मागणी आसा की स्क्रॅप करचे म्हणून See, तेजेरूच सोल्युशन आहा न्हू तो 2 डिपार्टमेंटांनी हें केलां तूं म्हाका नोटिफिकेशन दाखय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हूंय काडला पळय तें गोवा मायल्साचें ते तूं म्हणटा ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान खंय काडला तें नोटिफिकेशन दाखय इश्यू कोणाचो इश्यू ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो टुरिजम जालें ते सारकें करा न्हू हांवें तांकां सोल्युशन दिलां न्हू हें कर म्हणून पयलीं तुजें 50% प्रॉब्लम सॉल्व जालें
हाव कॅन समबडी गिव ट्रान्सपोर्ट काउंटर टू बी गिवन बाय ट्युरिझम डिपार्टमेंट ते सांग म्हाका तूं ट्रान्सपोर्टाचो काउंटर दिता आनी कोण हे फकाणां जाल्ले